माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणा भौशीक नेमांची ऐसी की तैसी. केटीसी बस स्टँडा भायर लिपयला सायनबोर्ड. अजुनूय मिरयता राजकारणाच्यो चवथीच्यो शुभेच्छा. नरकासुराचे तयारेचो बोवाळ. टिट्यार सजयता नरकासुराची बावली. काय भिजली काय सजली, पळयात बोवाळाचो नियाळ. पणजे 24 वरांत 70 मिलीमीटर पावसाची नोंद. 1 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. आनीक कांय दीस झडटलो पावस. वीज आनी गडगडाचोय सांगात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. राजकीय फुडारी भाशणांतल्यान लोकांक सामाजीक लागणुकेंची तत्वज्ञानां सांगतात. कायदे नेमांची भाशा उलयतात. पूण प्रत्यक्षांत स्वता कशे वागतात ताज्यो देखी जायते खेपे भौशीक सुवातींनी पळोवपाक मेळटात. काणकोणच्या केटीसी बस स्टँडा कडेन वचपी दिका दाखोवपी तकटो धापला. तोय चवथीच्या शुभेच्छा दिवपी पोस्टरान. आतां दिवाळी तेंकली. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. जो बोर्ड आसा ह्या बोर्डाच्या फाटल्यान जर पळयलें हो सिमिटाचो पोर्शन आसा आनी हाजेर रस्त्याचे सगळे डायरेक्शन दिल्ले आसा. ह्यो हांगासर सिग्नल मेंटेन केल्ले आसा. हे सगळे रोड सायड्स डायरेक्शन्स आनी रोडाची सगळी सिग्नल्स धाब्यार बसून म्हणजे लिपोवन हे हांगासर व्हडले होर्डिंग्स लायला. ही एक्चुली स्पेशल सिमिटाचो सायनबोर्ड उबो केल्ली बेज आनी हांगासर वयर सिमिटाचे रोड सिग्नल्स आनी सगळें सायनींग दवरला. पूण हो आतां पूर्णपणे होर्डिंग लावन सगळे रोड सायन्स आनी सिग्नल ब्लॉक जाला. सायनबोर्ड आसता सायडीला पावतालो. एक अर्द मिटर 1 मिटर सायडी लायल्लो. कोणा व्हडलो जाणा आसलो. लायसनाच तो सायनबोर्डाचेर लायला. लायसन काय कळना काय कितें. तालुको आसा तो सामकोच ग्रामीण भाग आसा आनी ताका लागून जेन्ना जेन्ना पावस पडटा किंवा बाकीच्यो खंयच्योय नॅचरल कॅलॅमिटीज जाता त्या वेळाचेर बरेचशे जण PWDक थारेर धरता कारण रस्त्याचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता म्हणून. आनी रस्त्याचे प्रॉब्लेम क्रिएट जाले की थंयसर मागीर एक्सिडेंट जाता. ह्या हातूंत कांय कडेन जाग्यार जर पळयलें जाल्यार हे प्रॉब्लेम कांय कडेन मानव निर्मीत प्रॉब्लेम काय कितें अशें दिसता. काणकोण तालुक्यांतलें जे व्हडलें KTC बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाचेर वचपाचें हे एक सामकेंच एक एंट्रन्स आनी ती जी बाजू आसा मेन बाजाराक आनी ओल्ड हायवे जाल्यार ही जी अशी बाजू आसा ती मडगांव. हांगासरल्यान जेन्ना गाडी येता त्या वेळाचेर हांगासरल्यान भितर सरता किंवा त्याच बरोबर पैंगीण साकून ज्यो बसी येतात त्योय अश्यो KTC बस स्टँडाक भितर सरता. आनीक जेन्ना अशा सिच्युएशनाचेर कांयच गडबड जावची न्हू देखून स्पेशल हांगासर एक डायरेक्शनाचो बोर्ड आशिल्लो. पूण दुर्दैव अशें की आयज हो जो बोर्ड जो आसा सायनबोर्ड तो खंय तरी लिपयला आनी ताचे वयल्यान एडवर्टायजमेंटाचे व्हडले होर्डिंग्स लायला. आनी अशें जर आसत जाल्यार येणारे जे कोण नवीन जे आसा हांगासर पावतरी घुस्पता की बसी येयल्ले कारण हांगासर भितर वयता. मडगांव साकून आयिल्लो मनीस स्ट्रेट वयता आनी मागीर कन्फ्युजन क्रिएट जाता. हांगासर खंय जवळ 2 ते 3 फावटी अशाच तरेन कन्फ्युजन जालें आनीक एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय जाली. पूण लोक जे म्हणटात हांगासरले की हांगासर जे हें सिच्युएशन तयार जालां तें सिच्युएशन खरें म्हटल्यार जावपाक जायना आशिल्लें. जेन्ना केन्ना अशा तरेचे जंक्शन आसता आनी थंय प्रॉब्लेम क्रिएट जाता म्हणून ताका सोल्युशन म्हणून स्पेशली रस्त्याचे डायरेक्शन्स आनीक सायनबोर्ड लायता. पूण हांगा दुर्दैव अशें प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा खातीर लायिल्ले सायनबोर्ड आनी डायरेक्शन्स तेच बोर्ड आतां लिपयल्या आनी ताचे वयल्यान एडवर्टायजाचे होर्डिंग लायला. म्हणजे हो कसलो विकास. खऱ्या अर्थान अश्यो गजाली जर जाल्यो जाल्यार जे कांय गजाल्यो ज्यो दळणवळणाच्यो आसात त्यो प्रश्न सुटपाचे काय वाडपाचे हो मोठो हांगासर प्रश्न. सिमिटा बोर्ड आसा पळय ह्या सिमिटा बोर्डाक सिग्नल आहा बस स्टँड ह्या वटेन तावडी बाजार आनी अशें कारवार हे तो पयलीं सिमिटाक बोर्ड आसा पळयता ताजेर लिपोवप न्ही कर म्हळ्यार. लिपयलो तो बरो आसा. एक 8 दिसान तर काडचो. लिपयलो ताजेर कोण एक्शन घेतनात.
750 अडवण जालें म्हणटा पळय तसं जालें त्या परस बरें आहा काडचो तो रे म्हणजे विनंती आसा म्हाका दिसता नगरपालिकेन लक्ष घालपाक जाय आनी आमदारांनी बाबा आपले वोट लायलो बाबा येतना दिसता वाटतं फंक्शन नवद जाली तो काडचो वाडदिसा खुशा कोण दितात चवथी दितात नाल्यार कोणी बाबा दिवाळी दिता कोण क्रिसमस दिता कोण न्यू इयरा दितात आपापल्या खुशयेन दितात बरें आहा तर दवरप न्ही तसो दवरप ना अशें म्हजें मत. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी मुझेफ शेख. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेक जावपी प्रदुशणा उपरांत आतां थळाव्यांक NITचो भंय पडला. गार्बेज प्लांट ना, सिवरेजीचे बुरशें उदक भायर उक्ताडार सोडलां. पळयात पुराय बातमी. थळाव्यांक भलायकेचो धोको निर्माण करपी NIT शिक्षणीक संस्थेंतल्यान सिवरेजीचे बुरशें उदक उक्ताडार सोडलां. हाका लागून वाठारांतले कॅनल, बांयो, न्हंयो आनी सगळे उदका स्त्रोत प्रदूशीत जाल्यात. लोक दुयेंत पडटात. थळाव्यांनी NIT कडेन बोट दाखयलां. ह्या NITची जी परिस्थिती पळयली जाल्यार ती सामकी बिकट आसा. कित्याक ह्या NITन सगळे उदक तें आसा उदक हें पोल्यूट केल्ले कडेन आसा. कित्याक तेंचो STP प्लांट म्हूण तो चलना. सिवरेजी जी आसा ही तेणी तेंच्याच कंपाउंडा भितर सोडले कडेन आसा. आमी म्हणटात की इंडस्ट्री कुंकळे इंडस्ट्री जी आसा ही सदां पोल्युटेड म्हणून आनी की ह्या इंडस्ट्रीन आख्खें उदक पोल्यूट केले कडेन आसा. ह्या एनवायरमेंट पिड्ड्यार केले कडेन आसा. सेम हेजेर आज जी कुंकळेची NIT आसा हेणी सेम केले कडेन आसा की उदक जें आसा सिवरेजीचें हें बेश्टे ओपन सोडले कडेन आसा. आनी सद्याक जेन्ना आमी ह्या हेजे बद्दल जेन्ना जो पयलींचो कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन मारियो कडेन विचारले त्या टायमार हेणी सांगले की ह्या NITचो प्लांट म्हण ते चलनात आनीक ह्या चलना कारणान आज ही परिस्थिती उद्भवले कडेन आसा. हेजे खातीर आमच्यो न्हंयो जो कॅनल आसा फुड्यांक होय पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. ग्रावंड वॉटर आसा हें पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आनीक सायडीचे जे लोक रावतात हेंकां खंय तरी डिसीसीस जावपाक लागले काय ते बर्ना जातात तेंकां जोर येता अशें करून हे डिसीसीस जाले कडेन आसा. ही NIT बांदता आसतना दिता आसतना सगळे गोंयकार आमी कोंकणा सगळे हॅपी जाल्ले की कित्याक जाल्ले ते म्हणल्यार NIT येता आमकां जॉब मेळटलो. तरी भुरगे आशेन शिकले शिकोन जावन चेडूं जावन चेडे बरे ग्रॅज्युएशन करून आसाय. पूण चोवपाक गेल्यार कितें आमगे कुंकळकार कोण एकटो ना. NIT कुंकळकार एकटो भुरगो ना. जाल्यार हेच वयले बोताय हांव म्हूण कितें आम कितें म्हणटा 25% तरी कुंकळकारां भुरग्यांक घालाय. आनी तो भुरग्यांक म्हणल्यार पयशे दिताय आनी ते पयशे घेताय. आमी पयशे दिताय कित्याक भुरग्यांक भुरगीं वचून जीव दित म्हूण ह्या एका लागून आमी त्या भुरग्यांक पयशे दिताय. बाबा तूं सेफ राव आज न्हू फाल्यां जातलें पूण हितून गेल्यार कांयच ना. सेकंडली म्हणल्यार ते सेवाका लागून इन्फेक्शन जावन भुरगे जायते दुयेंत जाताय. सिवरेज भायर सोडले भायर सोन दुयेंत जाताय. हे जबाबदारी कोण? त्या खातीर आमी कितें आमी व्हडले एक्शन घेतले. हे NITचे पळय सेवक पट सुटला भायर सोडला बेस जाला. आमी सगळे कुंकळकार एकठांय जातले मिटींग घेतले आनी आमी हेजी एक्शन घेतले 100%. वेस्ट मॅनेजमेंट हे सारकें थाऱ्यार घालचें म्हूण नाजाल्यार मुखार परिस्थिती खूब वायट जातली. स्टुडंट्सूय सफर जातले ते दुयेंत जातले. ऑलरेडी दुयेंत जाता म्हण आयकलां हांवें आनी लोकांकूय ते वाटेन त्रास जाताय. वेस्ट ट्रिटमेंट वॉटर सोडून लोकूय दुयेंत पडटा. म्हाका एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कुंकोलीम सिटीजन फोरम जायती कंप्लेन येयल्याय पूण हांव कांय करपाक शकना. एट द मोस्ट हांव रिटर्न कंप्लेन घालपाक शकता आनी तें म्हगेलें काम चालू आहा. आतां इट इज अप टू द स्टेट गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज टू टेक सुटेबल एक्शन. म्हणजे हेंचो प्लांट आसा तो चलना. हें पळय म्हजे फाटल्यान पळय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट 1 आहा आनी ऑन द इस्टर्न सायड देर इज अनदर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट नंबर 2. दोनूय चलनाय दिसता म्हाका. कित्याक म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळे त्या प्रमाणे ते बेश्टे स्टार्ट माताय कोणें येयले जाल्यार पळोवपाक आनी ते ट्रिटमेंट कोन्नाय वॉटर. थिंग दिसपट न्हू प्रॅक्टिकली थिंग फोंड मारल्यार ते दिसपटाय थिंगा. तें उदक तितून गेलें म्हणजे तें ग्रावंड वॉटराक वयता. ग्रावंड वॉटराक गेलें म्हणजे न्हंय आहाय आमगे बोगले न्हंयक वयता. न्हंयक म्हणल्यार तें सगळें पावलें आख्खें कुंकळ्ळें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा मार्केट विक्रेत्यांचे गाराणे मानून घेत मार्केटा भायली सुवात मेकळी केल्या. भायर रस्त्या कुशीक बसतल्यांक
भितर सुवात दिल्या तर दादा वैद्य चौका कडेन बसतल्याक क्रांती मैदाना भायर सुवात दिल्या. दिवाळे पुरते तरी मार्केटांतल्या अधिकृत विक्रेत्यांक थाकाय मेळ्ळ्या. फोंडेच्या नगराध्यक्षान हे पावल घेतलां. काल मार्केट वेंडरांनी मोर्चा काडिल्लो म्युन्सिपालिटीचेर आनी म्युन्सिपालिटीन सांजची मिटींग घेवन मागीर ताजेर एक तोडगो काडलो की रस्त्यार कोणाकूच बसोवपाचें ना म्हणून. आनी आज तांणी सगळ्या लोकांक जे रस्त्यार बसून आसा जे सायडीक जे जागो जितलो जागो आहा ते जाग्याक बसून तांकां सगळ्यांक वेंडरांक बसयल्ले आसा जे कोण भायले कारीट आनी कितें कितें विकतात तांकां. तशेंच जे जे दादा वैद्या कडेन चौका कडेन जितले लोक आसले पयलीं जे पणटी घेवन काट्टे घेवन तांकां सगळ्यांक क्रांती मैदानाच्या आवारांत क्रांती मैदानाच्या भायर बसयल्ले आसा. आनी अशें करून तांणी मार्केट सद्या क्लीन केल्लें आसा. म्हणजे लोकांचो डिमांड जो आशिल्लो वेंडराचो डिमांड जो आशिल्लो तो तेणी मान्य करून घेतलो आनी लोकांक सगळ्यांक आतां गिरायक जातलें अशें तांकां आसा. काल आमची कावन्सिल मिटींग पळय जाली. मिटिंगेक सगळे कावन्सिला मुखार टॉपीक आयलो आनी सांगलें हांवें की अशें काल ते व्यापारी संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आमकां 4 जाण आशिल्ले आनी ते बाकीचे कोण मार्केटाचे म्युन्सिपालिटी आमी सांगलें की कालचो विशय जो तेंचो आसा की कावन्सिला मुखार हांव मांडटलो म्हणून. तशें हांवें कावन्सिला मुखार तो विशय मांडलो आनी कावन्सिलान डिसायड केलें की जे हे पळय कोण मेणवाती किंवा बारीक बारीक हे वस्तू तेंच्यो विकत हाडटा आनी ते चडशे म्हाका दिसता रामनगर ते सायडीची चडशी इवन ती काल म्युन्सिपालिटी सुद्दां बायलां आयिल्ली. सो ते कितें करतात चिरपूड घराचें दुकान पळय आसून न्ही बोलतात रस्ते सायडीकूच ते बसताले आनी मातसो ट्राफिकाक लोकांक त्रास जाताले. सो आमी कितें डिसायड केलें की मार्केट जे बस स्टँडार पळय जे कोण रस्ते सायडीकूच सगळें बसतात तांकां क्रांती मैदान पळय आसा न्ही ते फुडल्या वटेच्यान तांकां जागो दिवन आयच्यान आमी सुरवात केली आसा. हांवें तांकां थंय बसयल्यात आनी जे मिनो ट्रेड सेंटर ते थंयच्यान ते अप टू अप्पर बाजार जे बसताले तांकां आमी जशें चतुर्थीक आमी माटोळेचो बाजार पळय सारको सकयल वयल्या बाजारांत जो सायडीक आमची जे आसा थंय आज तांकां सगळ्यांक बसयले. हांव सकाळीं आज गेल्लो थंय सगळें वेवस्थीत आसा. मदीं कांयच कोणाकूच ट्राफिकाक त्रास जायनासतना वेवस्थीत आज सगळें ते बसले आसा. कोणाचेच कांय आयज तरी कोणाचोच हें ना पवार कोणाचोच ना आनी तांकां गिरायक वयले आमी पळोवन येयले. सो लोक आतां एके सायडीच्यान ते मार्केटांत थंय आनी हेवटेन क्रांती सायडीच्यान लोक ते सामान तेंचें घेतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी मुजेफ शेख. दिवाळी तेंकली. बऱ्याची वायटाचेर जैताची परब मनोवपाक लोकांनी व्हडा दबाज्यान वांटो घेतला. पणट्यो उजवाड फाकयतल्योच. भुरग्यां मदीं उमेद हाडपी नरकासुराची नेटान तयारी चल्ल्या. पळयात गोंयभर दिवाळीची तयारी. नरकासूर खंयचो बंदवाडा वयलो. केन्नासून नरकासूर करता? खूब वर्सां जाली म्हणजे 5-6-7 इतकी वर्सां जाली. तुम्ही कितके जाण मेळून करता? आमी सगळे 11 जाणां मेळून करता. नरकासूर खंयचो? मोठ्या व्हडलो.
तुम्ही कितके जाण मेळून नरकासूर करता? 7-8 जाणां. आणि ह्या वर्सा कितके फुटाचो नरकासूर हा? 10 ते 11. आणि फाल्यां आतां नरकासूर तुमचें आतां काम कितें चल्लां? आतां थोडो मातसो सुकपाक जाय, मागीर डायरेक्ट स्प्रे पेंट मारतले. आमी हांगा नरकासूर वार्षिक करता आणि आमकां आतां हांगासर नरकासूर करता एक 6 वर्सां जाल्लेली आहा आणि आतां आमी हांगा फिनिशींग टचिंग दिता ताका. जणू फाल्यां नरकासूर दीस आहा आणि परवा दिवाळी आहा म्हणून आयज आमी ताका हांगा फिनिशींग टच दिता. केन्नाच्यान करता तुमी ऑफिस? आता जाले आमकां खूब वर्सां जाली, जातली आतां 10-20 वर्सां तरी जातली. सो तुमी आतां कितें विकपाक? सगळे विकतात, हे फोव विकतात, खाण विकतात सगळ्यांनी, चिरमुले विकतात, खाजूर विकतात, सगळं कितें आहा पळय तितकें विकतात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकार, चिराग तेली, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय गोंयांत उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्यान फुडले कांय दीस गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा.
IMDन उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत व्हड प्रमाणात पावस पडिल्ल्याची माहिती दिल्या. पणजे 24 वरांत सगळ्यांत चड 70 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1 तारीख मेरेन येलो अलर्ट दिला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान खुबशा वाठारांनी वादळां आयल्यात. IMDन अलर्ट जाहीर करून सेगीत पावस आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास उक्तायला. तातूंत वराक 40 किलोमीटर दृश्यमानताय व्हड प्रमाणात उणी जावंक शकता. ताका लागून येरादारेची आव्हानां निर्माण जावं येतात. खास करून हुंवार येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. उटंगाराच्या पावसांत लोकांक जतनायेचो सल्लो दिला. परिस्थितीचो परिणाम शेतमळांचेरूय जावं येता. पावसाचें प्रमाण कायम उरलें जाल्यार पिकाचें लुकसाण जावं येता. गोंयांत उटंगाराचो पावस 1 नोव्हेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट. उदक भरून पिकाचें लुकसाण जावपाची शक्यताय. बुधवारचें तापमान 32 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.